देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक मुगाच्या भाव भयणीनो, आज मोंती सायबीणच्या फेस्ताच्या नोवेनाचो चवथो दीस. आज मोरी आमकां आदर्श आवयपणाक साक्ष जावंक उलो दिता. एक आवय जावचें भाग देवाचेंच योजन. कित्याक म्हळ्यार देवानच उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1:28 वाक्यान सांगता, वाडा आनी चडा संवसार बरा. आनी हो उपदेश देवान सुरेश देवान मनशाच्या जिवितान दिल्लो. देखून भुरगीं देवाचें देणें. आनी मरी एक आवय जावचें भाग एक घडीत चिंतना बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडल्या वेळार मरयेन ती कबलात दिली, तिची संपूर्ण ओप्पिगे दिली. पयलें ती इल्ली शर्मेली, आपूण हांवकार आपूण कशें एक आवय जावचें म्हणलें एक सवाल तिच्या मतींत आसलें तें तिणें विचारले वेळार बडव्यान तिका तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जातली म्हणून तिका कळीत केलें. आनी हें एक 55 सवाल तिणें स्विकार केलें आनी देवाच्या कुशेक तिणें खालती मान घाली. एक आवय जातना देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक जाय. तवळ मात्र तें एक बाळ आपल्या कुशींत आसा आनी देवाच्या कुशे प्रमाणें तें आसा, ताची वाडावळ देवाच्या कुशे प्रमाणें जाता आनी आपणाक ताचेर अधिकार ना. ल्हान भुरग्याक जीव काडूंक अधिकार ना, गर्भपात करूंक अधिकार ना, कित्याक तें देवाचें बाळ. देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येतना कसलीय परिस्थिती आसली जाल्यारय तिणें तें स्विकार केलें. जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत जल्म दिलो. आनी आज नोवेनाच्या चवथ्या दिसा हो संदेश आमी नियाळतना सबार फावटी आमी आयकल्लें आसा, नव्या काजारी जोड्यांक इतले बेगीन आमकां भुरगीं नाकात म्हणून. आनी उपरांत जाय जाल्ल्या वेळार भुरगीं जायचे म्हळ्यार कशीं जावचीं, सबार अडखळ्यो येतात. सुरवेर कित्याक भुरगीं नाका गी म्हणून विचारल्या वेळार आमी काम करूंक आसा, आमकां दोगांकी कामां आसात आनी उपरांत भुरगीं जाल्यार कामां वचोंक जावचें ना, कुटुंब सांबाळूंक जावचें ना, अशें म्हणलें तांचें चिंताप आसा. पूण म्हज्या एका कुटुंबांत एकल्यान विचारलेलें, पयलें काजर जाल्या उपरांत ताका ताणें सांगचें आसलें की पयलें आमकां एक दोगां या तेगां भुरगीं जायचीं, ताच्या उपरांत भुरगीं तिके व्हड जाल्या उपरांत आमी कामाक वशी येत म्हणून. कित्याक एकल्याच्या जोडीन तवळ पर्यंत तांकां तें कुटुंब सुदारसूंक साध्य जातालें. उपरांत भुरग्यांक शिकप म्हणटना भुरग्यांक एकल्याची जोड पावना, देखून दुसऱ्या आवयनी काम करचें पडटा. असले कामाक गेल्लीं दाखले आसात. उपरांत सुरवेर भुरग्यांचें पालन पोशण केलें आनी ती व्हड जालीं. ताच्या उपरांत भुरग्यांक शिकप दिवंक तांकां साध्य जालें. देखून अशें म्हणटना थोडीं पंतावनां आसात भुरग्यांक ल्हान व्हड करचें बारीक कश्टांचें. आनी एक कालच्या परच्या सोशल मिडियांत सामाजीक माध्यमांत हांवें एक आयकल्ली एक संगत. कितें म्हळ्यार एक युवती सांगता, आमच्या आवय बापायक आमी आश्र्यांत दवरच्यांत कितें सूख आसा गी म्हणून ती विचारता. कित्याक म्हळ्यार ती म्हणटा, आमकां ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायनी बेबी सिटिंगाक खंय वर दवरलेलें. तांकां आमची जतन करूंक वेळ नासलो, ती कामाक वेतालीं आनी आमकां मोगान जतन करूंक ना. जर तर आमकां तांणी ल्हान आसतना बेबी सिटिंगाक खंय पर दवरलें, बोर्डिंगान दवरलें, हॉस्टेलान दवरलें, शिकप दिलें. पूण आतां आमी व्हड जातना आमच्या आवय बापायक आमी आश्र्यान दवरचें कांय सूख आसा गी म्हूण विचारता. एक सवाल, पूण तें सारकें वय या न्हय म्हणून सांगूंक जायना, पूण असली परिस्थिती आसा. भुरग्यांक ल्हान आसतना खंय परा दवरून वाडोवचें, कित्याक आवय बापायक कामाक वचूंक आसता. हो तांचो कामाच्या वत्तडा वरवीं थोडीं भुरग्यांचें देणें मेळटनाय नाका म्हणचें आसात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज भुरग्यांचें देणें आसल्ल्यांनी तें बरें कर सांबाळचें आनी नातिल्ल्यांनी तें देणें कित्याक आमकां तें देणें ना म्हणलें इल्लें चिंता पाठोवन तांच्या जिवितांत देवाच्या देण्या खातीर ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागचें. एक आवय जावन भुरग्याचें रक्षण करता. ती देवाच्या जबाबदारी म्हणले बरी, देवाचेंच मिसांव ती जारी करता, देवाचो उपदेश जारी करता. देखून एका भुरग्याक कुडीन चड लागीं ती आसा आनी तशेंच
तिणेन तिका त्या भुरग्याक 9 म्हयने आपल्या गर्भांत सांबाळूंक आसा आनी आपल्याच रक्तान त्या भुरग्याची कूड पालन पोशण करूंक आसा आनी अशें करतना भुरग्या थंय आनी आवय थंय एक बरो संबंद आसता. हो संबंद एक पवित्र संबंद, आवय भुरग्यांचो संबंद देखून देव एका आवयक सांगलें आसा, एक आवय सांगलें आसा देव सगळ्यांनी आमकां पळोवंक मेळना पूण आवय मारिपात तो पळोवंक मेळटा म्हणून. एक 5व्या शतमानांत जियेल्लो फातकी आगोस्तीन भाग्यवंत जिनी उपरांत जियेता ताणें म्हणलेलीं उतरां, हे देवा, आज हांव तुजो बरो भुरगो जाला जाल्यार म्हाका तुवें दिल्ल्या आवय वरवीं. मोनिका आपल्या पुता खातीर निरंतर मागता आनी तिच्या मागण्याचो फळ जावन तरणाटो आगोस्तीन बदलता देवा थंय पाटी येता. भुरगीं आमची न्हय, म्हळ्यार देवाची ती भुरगीं. ती खंयच्या वेळार कशें वायट चालीक सांपळोवंक ही साध्य आसा. आवय बापायनी जागृत करनातल्यार ती वायट चालीक सांपळोवंक साध्य आसा. हो म्हयनो आज आमच्या गवळी बापान आमच्या सगळ्या दियेशींत प्रगट केला. मादक द्रव्याच्या विरोध एक जागृती उठयची जाय आनी आमच्या भुरग्यांक ह्या खोटेपणांतून राखत जाय म्हणून तांणी उलो दिला. सगळ्या दियेशींत सगळ्या फिरगजांनी कालच्या दिसांतावन हो म्हयनो आरंभ जाला. मादक द्रव्याच्या विरोध जागृती उठोवचें, आमच्या भुरग्यांनी असल्या वायटाक सांपडनाशें आमी वडिलांनी जागृतकाय सांबाळची जाय आनी वडिलांनी भुरग्यांचे चलन वलन पळोवन परखून ती कशें जियेतात, खंय वेतात, कोण ताचे इश्ट इश्टिण्यो हे सगळें बरोवन पळोवन तांकां एक बरें मार्गदर्शन दी जाय. देखून आज मरियेन आमकां दिवचो संदेश, आवयपण देवाचें देणें तें आमकां मेळटना तें आमी तिरस्कार करचें नाका. आवयपणांत आसा त्याग, आवयपणांत आसा सॅक्रिफायस, आवयपणांत आसा मोग. हो देवाचोच मोग ताणें भुरग्यांक दिवचो जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी ह्या मोती फेस्ताक, मरियेच्या फेस्ताक, नितळ निश्कळंक गरबी संभोवलेली अंकुआर मरी, तिच्या फेस्ताक आमी तयारी करतना आमी नितळ जावन निश्कळंक जिणी जियोंक, पातकार रहीत जिणी जियोंक आमी मरियेचो आदार घेवया. तुमकां समेस्तांक ह्या मोती फेस्ताचे शुभाशय, संतोशाचे उल्हास हांव पाठयतां. देव बरें करूं. सर्गी संतोष स्फुरला, भूमीर बेसाव देवला, तुझ्या जल्मा दिसा मोती माये, फुलांतली सोबीत काळीज नेटून आमचे नितळ मला सवे सन्मान राणी. सर्गी संतोष भरला, भूमीर बेसाव देवला, तुझ्या जल्मा दिसा मोती माये, फुलां तितले सोबी काळीज नेटोवन आमचे नितळ मना सवे सन्मान राणी. देवाची आवय तू, पडव्याची राणी तू, साताची देख तू, सर्गी माये, कुटुंबाची माय तू, अंकुआर निस्कर तू, भुरग्यांक तुज्या आमकां सांभाळ राणी. देवाची आवय तू, पडव्याची राणी तू, साताची देख तू, सर्गी माये, कुटुंबाची माय तू, अंकुआर निस्कर तू, भुरग्यांक तुज्या आमकां सांभाळ राणी.